Muझे दुखे 돌몰래야 디사체 바보이나치 제그리고로 두샤카이 두시바두 두카스 바파솔 모제 Ita Tukat Boptasul moce Tu cestekor Kashele Tukat Boptasul moce प्रितीच्या बाबांबणीनो आयज आमकां सगल्यांक कुशलकायेचो दीस आयज बागीवन जोसेफाजाची दोबाजीक परब 16वी जानेराची आयतार आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो तुका जेजू खोलायेन अणभवून बागीवन जोसेफाजाचे देखीन ओरबेवंत गोवाय जावंक आमचेशी राव आयज ह्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी यादनीक आमचो पाद्री भाव पाद्री झेवियर ब्रागांजा देशतेरो हे इगर्जेचो पादवीगार तुमच्या नवान आनी म्हज्या नवान हांव ताका आमचे मदें येवकार दिता आनी मागता देवा लागीं ह्या व्हडल्या दोपाजीक परबी दिसा म्हणजे पवित्र दिसा देवान आमची नोंदण मारची ही भेट आमची देवान बांदून घेवची आनी जायतीं जाणां आमी जी जायत्यो गरजो आमचे संकोश्ट जावं दूख कितेंय आमकां जाय तें देवा मुखार दवरूंक आयल्यान ती आमच्या सगल्याचेर आमच्या वावर धंद्याचेर आमचे फॅमिलीचेर आमचे सगळें जे आमी करता ताचेर आशिर्वाद पडचो म्हूण ही म्हजी खालती मागणी आनी ह्याच वातावरणान आमच्या भितरल्या वातावरणान आत्म्याच्या ल्हानविकायेन आनी शिताबेन इमिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया
बाबा भयणीनो, आयज आमच्या आस्काऱ्या वागून जुजे वाजाची दोबाचीक परब आमी समोरमता. आयचे परबेचो विशय तुका जेजू खोलायेन अनुभवून वागून जुजे वाजाचे देखीन उर्बेवंत गोवाय जावंक आमचेशी राव. आतां एक कुटुंब कशें एकठांय जावन संतोशाचे उल्हास आमी सोडुया. व्हडा दोबाच्यान आनी भोगतीन ह्या परबेच्या मिसाक सुरवात दितना गीत गावया. सर्वेस्परा मुखार येयात. सर्वेस्परा मुखार takadin pasuya, Toti goro amche daro takawakanuya. सर्वेस्परा मुखार takadin pasuya, Goro amche daro takawakanuya. Aki prito somo sosa dacharata asa. Unsus borbo golgoldorie danec korunatnya. सर्वेस्परा mukareya, takadin pasuya, Tontir goro amche daro takawakanuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जो आसलो, जो आसा आणि जो सदांत आसतलो तो सर्वेस्वर देव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा कुशलकायेन उमाळ्यांनी भरून त्रिएक देवाक वाकांता. कित्याक आयज आमच्या गोंयच्या महा 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागीवोन जुसे वाजाची दोबाचीक परब आमी समोरमताव. आमचेशी राव ह्या गवळीक वर्साचो हो विशय मनान दवरून आयचे खेरीत भावार्थाचे समारंभणेक वेंचून काडला तो विशय म्हणल्यार तुका जेजू खोलायेन अणभवून बागीवोन जुजे वाजाचे देखीन उर्बेवोंत गोवाय जावंक आमचेशी राव. बागीवोन जुजे वाजान ल्हानूचतान जेजूक बारीक अणभवलो. खोलायेन ताका वळखलो. उपरांत आपल्या बागीवोन जिवितांतल्यान हो मेळ्ळेलो अणभव जियेलो. दुसऱ्यांकूय तो वांटलो. जायते ओतमे देवाक जोडून दिले आनी अशें जेजूचो उर्बेवोंत गोवाय जालो. ताचेच देखीन आनी मोजोतीन आमचें क्रिस्ती जिवीत तसल्याच जेजूच्या खोल अणभवाचेर थारलेलें जावंक वयलो बायलो दोबाचो आनी गोनगोन हांचे सोरशिल्लीं आमी पयस रावून काळजाचे खरे भोगतीन आनी ओतम्याचे खुशालकायेन जिवंक गरज आसा. हेंच जेजू अणभवाचें क्रिस्ती जिवीत आमचे दिसपटे चालींत
वागणुकेंत उतरांनी आनी कोरण्यांनी पोरजोळीत दिसूंक ह्या मिसांत भेटेंत आमकां कृपा मागुया. तशेंच कोविड-19 हे पिडेक लागून आजुनूय संवसार कोश्टवता आनी जायतीं जाणां आयज पर्यान ह्या संवसाराक अंतरल्यांत. कोश्टवतल्यांक बरी भलायकी, आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाची सोंसकाय ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आजून कोश्टवतल्या आख्या संवसाराक कोविड-19 हे पिडेंतलो देवान वाटावचो आनी हे पिडेन आयज पर्यान मरून गेल्ल्यान सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण खतखत्यान मागुया. Bagiont Zuzevaz देवाची मोहिमा. आनी हेंच सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. ताचें जिवीत, ताचें मुणयारपण, देवाक मोहिमा. देवाचें राज मनशां मदें बांदून आयलें. देवाची वळख, देवाचो मोग मनशांक फावो जालो. जें आपोवणें जेजून बागियोन जुजेवाजाक दिलें तेंच आपोवणें आमकांय दिलां. आमी जायते फावटी बरी क्रिस्तांव जावंक वावुरतांव, पूण घडयेक हांगाथूय आमी चुकल्यांव. आमचें आपोवणें, आमची क्रिस्ती जिवीत घडयेक देवाक मानता तसलें जावंक ना. असल्या आनी दुसऱ्याय खंयसरूय आमी चुकल्यांव ती आमची दूख पातळ कळकून घेवन देवा लागीं ह्या वेळार बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर देवाचे काकळुती कुलो मारुया. आमकांय बोगोस म्हूण मागुया आनी संवसारांत आसलेल्या सगल्या भावा भयणांकूय बोगोस म्हूण मागुया. हांव पातकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवाळ मरे सगल्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवान आमकां दिल्ल्या बागयोन तुजे पासत आनी हेर घेतिल्ल्या सोबार तोरेच्या उपकारां आनी देण्या पासत मोहिमा म्हणून खुशालकायेन त्रिएक देवाची वाखाणणी करुया. देवाक उंचुगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सुरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता
eklosu povitr, eklosu ishvor, eklosu pormeshvor. Amen. Yemis, querido Bachin, Isidório Gomes आणि त्याच्या कुटुंबापासून आम्ही भेटयता ते देवाक दिन वाचतात जुजेवाजाच्या जिविता खातीर आणि त्याच बरोबर आपल्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागतात तशेंच दुसरी इंतेसवा हे मिसांतल्यान आमी देवाक उबारता प्रार्थुया देवा तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्कार्या जुजे सांत जुजेवाजाचे देखीन आणि मणियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यंत पोरजोडायली तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर पोरगोटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दया दिश्ट घाल ताचे मजतीन आमचो बावार्थ उदीक आनी उदीक वाडूय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. जेरेमायेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियेस इल्केचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो आनातोत शारान बेंजामिनाच्या प्रांतान रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणी नाका. हांव तुका धाडटां ताचेसी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलें सांग. तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटून आनी मोडून उडोवंक इबाडूंक आनी भस्म करूंक नव्यान बांदूंक आनी वोपूंक सगळ्या राष्ट्रांक आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. वाग्योन तुझे वास दर एक आपल्या जिविताची घोडी बापाच्या हातान घालून जियेलो. आमचें जिवीत तसलेंच एक दिसपट्टें समर्पण करूंक बासावन आमचो जबाब स्तोत्रांतल्यान दिवया.
बागियोंत पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जाला. समर्थीक काल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समर्थीक काल ना, तोरूय समर्थीक काल आसलोले परी जालो. तशेंच समर्थ विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरूय हांव देवाचे समर्थी विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समर्थीक काल आसा, तोरूय समर्थी विरेत आसलोले परी जालो. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तांक बरोबर हांवूय अशोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें उबी रावया आनी कुशालकायेन उद्गार गावया. Sylvespora, sol, 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 sol. Sylvespora, sol, 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 sol. Sylvespora, sol, sol. Sol, sol, Sylvespora, sol, sol. Kuriba po, kushi sobi. Surek wota, Kitle sobi, sobi. Sylvespora, sol, 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 sol. Sylvespora, sol, 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 sol. Sylvespora, sol, sol. Sol, sol, Sylvespora, sol, sol. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं.
तुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोमियान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हळें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लाणग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सुत्राय दुरात बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच उडकी नाकात खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घरा गोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिती जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावानो आनी भयणानो आयज गोंयची पवित्र सभा खुशालकायेन मुरगोडटा आनी दिनवासनेन ही परब हें फेस्त संभ्रमता बागयोन जुजेवाजाच्या जिविता खातीर बागयोन जुजेवाजाच्या बागयोंत वावरा खातीर ताच्या सेवेच्या मुणयारपणा खातीर हें सगळें आयज आमी दोळ्या मुखार हाडून देवाक हे मिसाचे भेटेंतल्यान ताका दिन वाचतांव आनी ताची देख आमी घेवंक देवाचो आदार आमकां मागता भाव भयणीनो सुमार 310-11 वर्सां फाटीं हेच तारखेर जानेराचे 16वेर जुजेवाजान आपलो प्राण सोडलो कॅन्डी शारांत ताच्या जिविताचें खाशेलेपण कितें काय ताच्या मुणयारपणाचें खाशेलेपण कितें काय इतलो मान ताका कित्याक फावो काय भाव भयणीनो आयज जेन्ना चडशीं जाणां आमी जेन्ना आमकां मान सोदता नांव सोदता अधिकार सोदता पदवी सोदता जुजेवाज आमकां दुसरें कितें शिकयता भाव भयणीनो देवाचो अणभव आसलोलो मनीस संवसाराचो मान सोदिना ताची व्हडवीक म्हळ्यार हांव देवाचें बाळ हांव देवाचो पूत हांव देवाची धूव हातूनच तसलीं मनशां संतोसतात तांकां संवसाराची व्हडवीक नाका For those who have got the experience of God, for them it is better to be a child of God than the king of this world. आमी जायतीं जाणां ही ताळणेन पडटा व्हडवीक जाय आमकां मान जावं पदवी जाय पोजिशन जाय पूण हो भाग्यवंत जुजेवाज देवाचो जेजूचो खोल अणभव आसलोलो मनीस तो आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याच तत्वांक गोवायकी दिता आपल्या पाद्रीपणांतल्या मुणयारपणांनी अदीक करून
तो सादें जिवीत जियेता, एकदम सादें जिवीत जियेता आनी सादेपणांतल्यान तो जेजूक पुरगोट करता. तो ल्हानवीक आपले ल्हानवीक जिवितांतल्यान तो जेजूक पुरगोट करता. तो दुसऱ्यांचो हुस्को दवरता आनी दुसऱ्यांची सेवा करता. भाव भयणीनो, आयज जशी परिस्थिती आसा, आयज जशी संवसाराची परिस्थिती आसा, जेन्ना सगल्याक हो वसो पेरवता, कोविडाचो वसो, कोरोनाचो पेरवता आनी आयजूय हो वसो आसा आनी ह्या वशाक लागून भिरांत आसा. भाव भयणीनो, आयजूय थोडी भोव आमी मनशांक हे वसो कोणाकूय जाला जाल्यार आमी पयस रावता. पयस रावंक आमकां शिडकायल्यात. जुझेवाज जेन्ना भाव भयणीनो कॅन्डी शारांत आसलो, श्रीलंकेच्या ह्या शारांत आसलो, थंयसर वशाची पिडा पडली. वसो थंयसरूय पडलेलो. मनीस आपल्या घरच्यांक सोडून पवली. थंयचो राजा सुद्दां जो आसलो तो गांव सोडून पवलो. पूण जुझेवाज रावलो. जुझेवाज आनी थोड्या आदार घेवन थंयसर रावलो आनी असल्या वशाचे पिडेक सांपडलेल्यांची मोगान सेवा करता. मोगान सेवा करता आनी जायत्या जाणांक एके भाशेन सांबाळटा, तांचो जीव सांबाळटा, तांकां इलाज दिता, तांकां घोटाय दिता, तांकां देवाच्या मोगान उर्बा दिता. भाव भयणीनो, जुझेवाज आमकां सगल्यांक क्रिस्तांवांक एक पोरजोळीत देख आनी त्या पासत जावं पाद्रींक जावं माद्रींक वा तुमकां काजाऱ्यांक, आवय बापायंक, तरणाट्यांक, जुझेवाज सगल्यांक एक उत्तम देख, क्रिस्ती जिविताची उत्तम देख. आनी जुझेवाज न्हयच आपल्या पाद्रीपणांतूच, पूण तो सुपुल्लो आसतनाच, ल्हान आसतनाच ताच्या जिवितांत एक वेगळेंच कितें आसलें. ताच्या जिवितांत देवाचो मोग ल्हानूच आसतना आसलो, मागण्याचो मोग ल्हानूच आसतना आसलो, दुसऱ्यांचो हुस्को ल्हानूच आसतना आसलो. आनी त्या पासून आमी सगळीं जाणां जुझेवाज ल्हानूच आसतना ताका गांवचो लोक घरचीं धाकटुलो सांत म्हणटाले. हो टायटल, हो नामलेख कसो ताका दिल्लो, धाकटुलो सांतू, लिटल सेंट. भाव भयणीनो, आनी वाडटा वाडटा जी उर्बा ताका आसली, हांव वाडल्या उपरांत, हांव व्हडलो जाल्या उपरांत पाद्री जातलो, जेजूक पुरगोट करूंक येतलो, मिसांवान येतलो, हेच उर्बेन तो वाडत गेलो आनी देवाच्या आदारान तो एक बागेवंत जिवीत जियेलो. भाव भयणीनो, ह्या गोंयच्या पुताक जुझेवाजाक हो जेजूचो खोल अणभव कसो मेळ्ळो गाय? हो जेजूचो खोल अणभव कसो मेळ्ळो? कसो तो जेजूक गोवाय दिवंक पावलो गाय? कित्याक? भाव भयणीनो, जुझेवाजाचें खेरीत आमकां देख म्हळ्यार ताचें मागण्याचें जिवीत. आपल्या मागण्या वरवीं तो जेजूक अदीक आनी अदीक लागीं सरलो. मागण्या वरवीं जेजूच्या मोगान तो वाडलो. मागण्या वरवीं जेजूच्या देवपणाचो अदीक ताका थाव मेवलो. आनी त्या पासत जेजू पासत आपलें जिवीत तो भेटोवंक आयतो जालो आनी ताणें जेजू पासत आपलें जिवीत जोरयलें. मोगाच्या भयणान आनी भावानो, जी उतरां आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळ्ळ्यांत, थंयसर देव म्हणटा, आवयच्या कुसव्यान तुका हांव आकारच्या आदीं हांव तुका वळखतां. तुज्या मांयच्या कुसव्यान आकारच्या आदीं हांव तुका वळखतां. तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका विचून काडला. जुझेवाजाच्या जिवितान दिसती पडटात. ते मानून घेता, ओय म्हज्या मांयच्या कुसव्यान तावन देवान म्हाका विचून काडला. ओय देवान म्हाका आपल्या उतरान भरला, म्हणजे आपल्या उतरान म्हाका पोसला.
भाव भयणीनो, आमचे जायते फावट हांगाच चुकता. आमी देवाची, हांव देवाचो, तूं देवाचें, हें आमचे तकलेन एक फावट वचना. हांव फकत अमके फामिलीचो, हांव ते फामिलीचो, हांव ते फामिलीचो, हांव तेचोच. आमी सगळीं देवाची, आमी देवाची. आनी त्या पासत अदीक आनी अदीक देवाचो अणभव म्हाका ना, देवाचो अणभव म्हाका ना जाल्यार ताचो हांव पूत कसो जिवंक पावचो ना. देवाचो अणभव म्हाका ना जाल्यार तूं देवाची दूख कशी जिवंक पावचो ना. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, आमी अदीक आनी अदीक हें देवाचें उतर, देवान म्हाका संवसारान हाडच्या आदीं देवान म्हाका आपुरबायेन आकारला, म्हज्या मांयच्या कुसव्यान म्हाका आकारला, ताणें म्हाका संस्कारला. म्हजो देव म्हज्या सांगात आहा, म्हजो देव म्हज्या सांगात आहा. आनी म्हज्या देवान आमकां जण एकल्याक आपोवणें दिलां. जसो भाग्यवंत पावलो म्हणटा, हांव सगल्यांक सगट जावं, सगल्यांक जिखून घेवंक हांवें म्हजें जिवीत सगल्या पासत जोरयलां. हांव सगल्या मदेकांत मिसळ जाला. भाव भयणीनो, क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत अशें जावंक जाय. कसलेंच भेद करिनासतना, कसलीच अंतर करिनासतना, तो खंयच्याय धर्माचो मनीस जावं, आमी सगल्यांक मोगांत वेगोवंक जाय. आमी सगल्यांक मोगान वेगोवंक जाय. हें आमचें आपोवणें. भाग्यवंत पावलो हाचोच उगडास करता. सगल्यांक जिखोन घेवंक आमी सगल्यांच्या हुस्क्यान शिवंक जाय, सगल्यांच्या मोगान शिवंक जाय. आनी जुजेवाज हें करता. भाव भयणीनो, जुजेवाज हें पळयना. हो आमचो गोंयचो पूत भाग्यवंत जुजेवाज, तो श्रीलंकांत वावर कोत्ताना, पाद्री कसो जियेताना थंयसर तो खंयच्या धर्माचो, तो खंयचे कातीचो, खंयचे जात हें पळयना. कसलीच अंतर करिनासतना, कसलोच भेद करिनासतना जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचें दयाळपण तो दुसऱ्यांक वांटा, आपल्या करण्या वरवीं, आपले सेवे वरवीं. भाव भयणीनो, आयजूय संवसारांत असल्या मनशांची गरज आहा. क्रिस्तांव मनीस उणे नात संवसारांत. क्रिस्तांव मनीस आयज संवसारांत उणे नात. क्रिस्तांव मनशां जायतीं आहात, पूण घडयेक सीस उणे जाल्यात. जेजूचे खरे पाटलावदार उणे जाल्यात. क्रिस्तांव मनशां जायतीं आहात, पूण सीस कशे जियेतले मनीस उणे जाल्यात. क्रिस्तांव मनीस आहात, पूण आपल्याच संवसारांत जियेतात. आपल्याच वावरान घुस्पल्यात, वाट चुकल्यात, सांडल्यात. क्रिस्तांव मनीस आयज घुस्पला. क्रिस्तांव मनीस आयज आपल्याच संवसारान घुस्पलो भरलेलो आसा, वो तो सांडला. हाचें कारण म्हळ्यार जायतीं जाणां भाव भयणीन आमी मागणें सोडून दिलां. मागणें सोडून दिलां. आनी जेन्ना मनीस मागणें सोडटा, वो मागणें करपाचें बंद करता, वो सारकें मागणें करिना, वो आपल्या मागण्यांक विस्वासी ना, भाव भयणीनो, तो आपल्याचें थंय निसणटण करून घेता. तो आपल्याचें निसणटण करून घेता. आयज ना फाल्यां जो मनीस मागणें करिना ताचें निसणटण जाता. आनी त्याच पासत भाव भयणीनो, आयज जायत्या आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी एकवट ना, समजिकाय ना, दुसऱ्याचो हुस्को ना. आमकां अदीक आनी अदीक संवसारी वस्तू लायता. पूण भाव भयणीनो, जुजेवाज अदीक आनी अदीक ही आमकां देख दिता. मागण्याचो मनीस तो, मागण्याचो मनीस. आनी त्या पासत आमी सगळीं मागण्याची मनशां जावंक वावरूंक जाय. भाव भयणीनो, मागण्यांतल्यान म्हज्यान देवाक लागीं सरूंक जाता. मागण्यांतल्यान म्हज्यान देवाचो अणभव घेवंक जाता. मागण्यांतल्यान म्हाका देवाची घोटाय मेळटा, ताचो वावराडी जावं. त्या भास जेजू भाव भयणीन आयजूय एके भाशेन आमकां उलो मारता, म्हाका तुजी गरज आहा. आय नीड यू टू प्रीच माय गॉस्पल. आय नीड यू टू वर्क फॉर माय अब्बाज किंगडम, फॉर माय फादर्स किंगडम. भाव भयणीन, हांव आहा काय तयार? आसा काय हांव तयार? जेजू पासत, ताच्या शिव वर्तमाना पासत, ताच्या राज्या पासत हांव म्हजें जिवीत ताका भेटोवंक. जुजेवाजान हें आपल्या जिवितान केलें. जुजेवाजान केलें. त्या पासत ताची देख, ताचे मजतीक उलो मारुया.
आनी आमी जेजूचे उर्बेवून गोवाय जावंक आमी जेजूक उर्बेन पाटला करतले म्हूण हे आमचे आवडे हे आमचे मागणे हे मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक उबारुया. उबी रावया. सगळ्या बाबार्थान आमच्या बाबार्थाची स्वता व्हडल्या ताळ्यान उचारुया. सगळ्यांनी आपले हात जोडल्यार बरे. सत मानता देवाक सुरपदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोस सांबाळलो अंकुवार मरियतायन संबलो पोस पिलाताकाल ताणें कोस सुचले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका किपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सुरपदवीदार देवा बापाच्या उज्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मिसाचे सुरवेक आमी आमच्यो थोड्यो गरजो देवा मुखार दवरल्यात. खासगी गरजो देवा मुखार दवरल्यात. आतां दुसऱ्योय गरजो पवित्र सभेच्यो गरजो समाजाच्यो गरजो देशाच्यो गरजो संवसाराच्यो गरजो देवा मुखार ल्हानविकायेन बाबार्थान दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी मोटव्याशांनी आपले खासगी तशेंच मोणयारी जिवितांत जेजूचो कोल आनी खाशेलो अनुभव घेवंक आनी होच अनुभव मोगान केल्ल्या सेवेंतल्यान दाखोवंक जावंक आनी तेंच करूंक आपले पोरजेकूय ते स्फूर्ती जावंक म्हूण आनी कशें आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक हाजीर कोत्तेले ताचे उर्बेवन गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजेची सेवा करतना धर्मा विशय कसलो आडकोळ्यो घालिना जावंक पूण सगल्यांक आपलो दोन पाळूंक आनी देवाक खोलायेन वळखूंक अणभवूंक आनी तेचे गोवाय जावंक सगल्यांक सवलती आनी सोंपेपण दिवंक मागतना आमचे गोंयांत विधानसभा हाची वेंचणूक जावची आसा. बरें आनी नितळ सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. भाग्यवंत जुजेवाज आमच्या देवसुजीच्या आस्काराची दोबाजीक परब आज आमी पाळटाव. ताचेच मोजतीन आमचे देवसुजीचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या गौलीक वर्साचो विशय आमचे शिराव मोनान गोलोवंक जेजूकूच आमचे मोदें दवरूंक देव सोजितो तरेकवार फुडलो येवजणो आमी पाळूंक पुस्कोल ओत्मीक बरेपणां आनी सुफळाय आमकां वावरत्यांक हाडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. जुजेवाजाक सांत म्हूण पोरकोटल्यार ह्या वर्साक 8वे फावटी ही दोबाजीक परब आमी पाळटाव. हो उमर उगडास काडून बापाक सदां दिनवाशी रावंक देव सोजींत आनी केरीत सांकवाळे सांतुरेंत
चलतल्या सबार ओतमीक कार्यावळ्यो वरवीं ताचे देवसांव सगल्यांक चोडोवन वाडोवंक सांकवाळे गांवचेर बेसांव पडचें म्हूण तशेंच आमच्या गोंयांत मोहिमेवंत पाद आग्नेलाक पुताकूय वेगूनच सांताची वर्गांत भितर काड म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमचे आखे पवित्र सभेच्या बिस्माची परिशद जाची तयारी आमी गेल्ल्या ओतुंबरांतावन सुरू केल्या ती केरीत भाशेन पोरजेचे लक्ष घालूंक येवजिल्लोले आसा ते 2023 ह्या वर्साक ते सोंपतले. हे लांबदीक मोठवाशी यात्रा पवित्र आत्म्यान चलोवचे म्हूण आनी कशें पोरजेचे सहकारा वरवीं हे परिस्थितीचो सोबा ओतमीक फळ आमचे आखे पवित्र सभेक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आख्या संवसारांत ओतरलेल्या सबार आमच्या भाव भयणी जाचे खातीर कोण मागतलो ना अदीक करून कोवीड पिडेक लागून मरून गेल्ल्यांक सुर्गेचें सूख दी म्हूण मागतना आजुनूय एक पिडेक लागून कश्टवतात तांकां फावो तो आदार आनी इलाज मेळूंक आनी आख्खो संवसार हे कोवीड पिडेंतलो मेकळो जावंक आनी हे पेस पिडा आमकां सगल्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची भोव मोगाळ बापा, ही आमची मागणी जी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती दोयेन आयकून घे. तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारेचो आनी ती देवाक भेटोवचो वेळ हो. ह्या दाना बरोबर आमची काळजां, आमचे सुख दूख, आयचे पोरबेची खुशालकाय आनी सूर आमगेले ह्या उंड्या सोऱ्या वांगडा वेदीचे दवरुया, गीत गावया तुकास बापा. म्हज्या भाव भयणीनो हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या आदाराक सरफेसपण मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा,
सांत जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोण वाडाईन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग हो क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुझेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो परगटुया. सुमयाची सून आमी हो लोकाका आनी एकाशी बेबियेका. इतले मोठी तूं वैभवान सो आमी तुझे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतल्या आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर.
बापा ह्या मिसान वांटो घेतल्या तुज्या पुता दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मारी देवाची माई सांगाती बागयोन झुजे तिचो पोती बागयोन धर्म दिता बागयोन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जुजे वाजान जेजूक बापाक पवित्र आत्म्याक आपल्या आख्ख्या जिवितांतल्यान मोहिमा दिली. देवाक आर्गां दिली. देवाची वाखाणणी जाली. आमचेंय जिवीत अशें जावंक जाय. आमच्या उतरां वरवीं आमच्या कोरन्या वरवीं आमच्या आख्ख्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक परगोट करूंक जावं. जेजूक मोहिमा दिवंक जाय. बापाक परगोट करूंक जावं. बापाक मोहिमा पवित्र आत्म्यांक परगोट करूंक जावं. पवित्र आत्म्यांक मोहिमा दिवंक जाय. असलें आमचें जिवीत जावंक जाय. हेंच करूंक ह्या मागण्यांतल्यान जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा बळ आमकां मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायणेक पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा आमकां आनी सगळ्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मनशांक उदीक करून हे वॉशाचे पिडेंतली कोविडाचे पिडेंतली आमकां सगळ्यांक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो पळयात आमचो सोमी आमचो गोवळी आमचो सोडवंडार. हें ताचें मांस हें ताचें रगत. ह्या मिसाचे बेटेचेर विस्वास दवरतात. ह्या मागण्यांत उदीक आनी उदीक वांटो घेतात. ह्या जेजूचो अणभव घेवंक आशेतात ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गी जेवण तयाक आमच्या काळजांत घेवचो शुभ वेळ पावलो. मानान आनी लार्मिकायेन कुमन्यांव घेवंक फुडें सरुया. कुमन्यांव घेवंक तुमी आसात थंयच रावची. दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात जाल्यार कुमन्यांव घेवचो न्हय म्हूण विनयता. आमचे फुडारी दाखयतात ती मांडावळ सांबाळची म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया काळीज म्हजें तुका अत्रेकता. ह्या वेळार कांय आमची भावां भयणां एमीस ऑनलायन पळयतात. खुद जेजूक तांच्यान घेवंक जायना म्हणटोच ओत्मीक नदरेन तरी ओत्मीक वाटेन तरी आपल्या काळजांत घेवंक ती आशेतात. आनी असल्या आमच्या भावां भयणींचो केरीत भाशेन हुस्को धरून हे सुपुल्ले मागणी आमी करता. आत्मीक कोमन्यांव म्हणटात तें
हे ल्हान मागणें तांकां आदार जावं पयसूच रावून जेजू कडेन एकवोट करून हो पवित्र हो आत्मीक कुमन्यांव घेवंक. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळो म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, सांत जुजेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोव, नवें बोल्ड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शिव वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, कृपेची आनी देवाच्या ओपोट आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरलेली कुशालकायेची परब भाग्यवन जुजेवाजाची हांव तुमकां काळजांतान आवडयतां. 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी कुशाल आसा. जायत्यो आडकुळी आसात, जायत्यो कठिनायो आसात, पूण आमी तांची पर्वा करिना. जें कितें करूंक जाय तें आमी करूंकूच जाय. देवाक मान दिवंक जाय, कशेय भाशेन तें दिवंकूच जाय. देखून हेच कुशालकायेन हांव तुमकां ही परबी दिता आनी देवाचो आशिर्वाद भाग्यवन जुजेवाजाचे मजतीन तुमचेर आमचेर सगल्यांचेर मागता. करीत भाशेन हांव आमच्या फादराक, फादर झेवियर ब्रागांझा, जशें हांवें तुमकां सांगलेलें, देस्तेरो इगर्जेचो पादविकार तो आमचे मदें तो आयलो. आपलो मोलाचो वेळ ताणें आमकां दिला आनी बरे भाशेन देवाचें उतर ताणें आमकां परगटलां. देवान ताका एक करीत गूण दिल्लो आसा. हें देवाचें उतर बरे भाशेन परगट करूंक सगल्यांकूच तो ना, देव दिता कोणाकूय. आनी हो आमचो पाद्री भाव ह्या गुणाचो बरो फायदो काडटा आनी आमचेय मदें आयलो म्हूण आमकां तें बाग कशें दिसलें. देखून हांव ताका तुमच्या नवान
आनी म्हज्याय नव्यान काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देशतेरो फिरगोजेंत ताच्या वावराचेर गवळीक वावराचेर बापान भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी आमच्या जुजे बाबानूय ताका राखचो सांबाळचो म्हूण ही आमची मागणी. देव बरें करूं फादर झेवियर. आतां फुडले मीस 7:30 वाजता आनी त्या उपरांत 8:30 आनी दोबाचीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे 10 वरांचे मीस बोमानेस्त ऑल्विन बरेटो सिंधुदुर्ग दिओसिसीचो बिस्प तो आमच्या बिस्पान ताचे लागीं मागले आनीक तो आमचे मदें आसतलो मुखेल्यात निकोसो आनीक देवाचें उतर परगटपी द प्रिचर. आनी मागीर सांजे 4 वाजता आनी निमणे मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. सदांचे भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच परबेच्या दिसांनी कांय विचून काडलेलीं मिसां आमी लायव्ह स्ट्रीम करीत आयल्यांत. ही सगळीं मिसां आमी करतात तितलींय बी लायव्ह स्ट्रीम जातली आनी मागीरूय त्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय आमकां पळोवंक मेळटलीं. बागेवन जुसेबाजाचे सांतवारीचे कालेंदार थंय विक्रेक आसात. कोणाकूय जाय जाल्यार थंय बरी अशी मागणी आनीक बागेवन जुसेबाचो तेस आतां इंग्लिजूनय आमी तो छापला आनी सगळें बरें थंय आसा तें तुमकां फायद्याक पडटलें म्हण हांव जाणा आमच्या धर्माच्या बाबतीन. देखून तुमी तें तो कालेंदार घेवचो बो करून ह्या मनान आमकां ओत्मीक फायद्याच्या मनान. कॅन्टीन आसा तुमची पोटाची बूक मारूंक सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन हांगा लागींच आसा. कोणाकूय गरज पडल्यार थंय तुमच्यान वचूंक जाता. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर सुबा आशिर्वाद घालो. आमेन. मिसाची बॅट सोंपली. वचून या देवचे कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हे पोरबेच्या मिसान भोगतीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेतला. देवाची सोबार देणी आनी बेसांवां आमकां फावो जाल्यात. आमच्या आस्काऱ्याच्या पावलांनी चलून आमी जेजूक सदांच आमचे मोदें दवरूंक वावरूंक तशींच मोजत मागून ताच्या मानाक गीत गावया. जुजेवाजा आमच्या भावा. Check this. Check this. Testing one. Check. Check. Check this. Check. Test.